गोंय बेळगांव मार्गा वयल्या चोर्ला घाटार बरीच येरादारी घोळटा, पूण व्हडल्या म्हालवाहू वाहनांक सरकारान 10 उपरांत यो वच करपाक परवानगी दिल्या. तरी लेगीत ही अवजड वाहनां ह्या मार्गा वयल्यान दिसाची धांवतना दिश्टी पडटात, जाका लागून पुराय रस्त्याचेर येरादारीची गजमुड्डी जाता. सरकारान नेम मोडप्याचेर खर कारवाय करची थळाव्यांनी मागला. आयकात. आम्ही पळयता की आतां आमी उबे आसा ज्या जाग्यार फाटल्यानूच म्हाज्या दिसता तो गोवा बेळगांव हायवे वाया चोर्ला घाट. ज्या चोर्ला घाटान सद्या खुबशे प्रॉब्लेम म्हणजे कर्नाटकाची जी एरिया ते खुबशे हे पडल्या, रस्तो पेड्ड्यार जाला अशें आमकां खबर आहा म्हणजे कर्नाटकान. आनी एक नोटिफिकेशन आसा की 12 टायरांच्यो आनी हेवी व्हेकल्स फक्त रातचे 10च्या उपरांतूच सोडपाक जाय. पूण त्यो दोशी वटेनसून येता आनी मदींच रावता. आमच्या फाटल्यानूच एक ट्रक आमकां दिसता की तो रावला आनी त्या खातीर वन वे असल्या कारणान हांगासर खुबशे लोक जे येतात गोंयान तशेंच बेळगांव वतात तांकां खुबसो प्रॉब्लेम जाता. आनी जंगल एरिया असल्या कारणान रातचो जो त्रास लोकांक जाता स्टक जाल्ल्या कारणान कितें जावंक शकता, इन्सिडंट कितें जावंक शकता. त्या खातीर लक्ष दिवपाक जाय की हेका जबाबदार कोण हेचेर गाडयो हांगासून सोडटात आनी थंयच्यानूय कोण सोडटा हेचेर कारवाय जावपाक जाय. तशेंच तेजे चवकशी जावपाक जाय की कोण हांगासून गाडयो सोडटा आनी कोण हे कितें मदल्या मदीं कितें जाता तें कळपाक जाय आनी हे बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान सॉल्व करपाक जाय. आज जी रहदारी जी वाडलेली आसा जी भरपूर जाल्लेली आसा. आमी आयज चोर्ला मार्गाच्यान जेन्ना येताले तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की भरपूर ट्राफीक जाम जाल्ले आनी इतके ट्राफीक जाम जाल्ल्या कारणान आमी सादारण अर्दे ते पावण वर थंय शिरकाले. तेन्ना हेजेर नियंत्रण खंय तरी आसपाक जाय आनी ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटान जे नोटिफिकेशन काडलेले आसा 10 उपरांत ज्यो हेवी व्हेकल सुटपाच्यो, पूण त्यो आमच्या अंदाजा प्रमाणे त्यो बेगानूच सुटलेल्यो. कारण आमी सादारण थंयसर घाटाचेर 9:16 सुमार चोर्ला मार्गे येताले जाल्यार थंय इतके ब्लॉकेज आशिल्ली कारण थंयसर येवपाक सामके डिफिकल्ट जाल्ले आनी थंय अशी रहदारी आसल्या कारणान लोकांक भरपूर त्रास जाता. ट्राफीक इतके जाल्ल्या कारणान थंयतल्यान फॅमिली वयता, लोक वयता, काही इमर्जन्सी गाडी एम्ब्युलन्स सारकेल्यो येवं शकता, तांकां खूब त्रास जावं शकता. आनी हेज्या पयलीं असो त्रास जाल्लो हे अशें सदींच जाल्लेले आसा. हाजेर खंय तरी नियंत्रण येवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. आतां कशें आसा ते कितक्यांक येता कितें वयता तें पळोवपाक हाका जबाबदार कोण, गव्हर्मेंट जबाबदार काय आनी कोण जबाबदार हाजेर तांच्यांनी लक्ष घालचें जेणे करून ही रहदारी आसा ती सुरळीत चलची. हो ट्राफीक जो जाम जाता ती अशी जाम जावंक दिवची न्हू. त्या फॅमिली आसा थंय कितें इन्सिडंट घडोवंक शकता, कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता, रान आशिल्ल्या कारणान खंयची जनावरां येवं शकता, कितें जावं शकता.